आफ्टर दिल्ली ते काँग्रेसीच्यांनी तोंड पळोवप ना हें फर्म जालें. न्ही कशें आसा न्ही आफ्टर लोकसभा इलेक्शन्स हाजें जालें इलेक्शन हरियाणा जालें. हरियाणान वेन इट केम टू अलायन्स मॅटर वॉज इतले सीट दितले मागीर ते एक्स सिटाचेर आयले एक्स मायनस वायचेर आयले एक्स मायनस वाय मायनस झेड आयले आनी मागीर म्हणपाक लागले ना 2-3 दिता. सो दॅट ट्रस्ट फॅक्टर खंय तरी हारलो. सो वॉट हॅपन्स इज अलायन्स आमचे लिडर्सय भितर आशिल्ले त्यामुळे आमकांय ते फूल फोर्स इलेक्शन लडपाक जालें ना. पण वी हॅव सीन रिजल्ट ऑफ हरियाणा. वी हॅव सीन रिजल्ट इन महाराष्ट्रा. आय वॉज वर्किंग फॉर अलायन्स इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. आनी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टान काम करता आसतना हांवें एक गजाल पळयल्ली की अलायन्स कॅन्डिडेट थंय आशिल्ले शिवसेना युबीटी वर अलायन्स कॅन्डिडेट ऑफ महायुती म्हणजे काँग्रेस आनी हांची थंय काँग्रेसाचे जे लिडर्स आशिल्ले दे वर नॉट वर्किंग फॉर देम. वी हॅड सीन इट एंड वी वर टेलिंग देम ते करना म्हणून काम. दॅट मिन्स खंय तरी तो ट्रस्ट फॅक्टर ताणेंय म्हणलें इट्स नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी हू सेड दॅट यू कॅनॉट बी ट्रस्टेड ऑर काँग्रेस कॅनॉट बी ट्रस्टेड. Across India Alliance leadership, if you seen, have made statements that Congress's leadership is somewhere failing us, and that is why there is a problem. So, which I think internally Congress leaders also accept की भ्रमान रावता काय कितें आसा.